राज राजेश कानोळकर, दीपा तेजा राजेश कानोळकर, डेडी मंजुनाथ चारी, चंदू नवीन बंदी, तुम्ही फेस वॉश घेता? सेल्स गर्ल दिशा देवव्रत दुर्भाटकर, पिया ओ पिया, तू सांग माझ्याकडे लग्न घातले काय ना? बेदो मनोज हळदणकर, भविष्य 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 पोपटवाला रोहित कलांगुटकर, तर शिरसाई बाल हौशी नाट्य मंडळ तुमच्या मुखार खेळता धमाल कोकणी विनोदी नाटक आवयस कच झाले, आवयस कच झाले. ए राज, पुरा करा. ये. सगळे बघ तुका लागून बोलला तुका तोंड नासले ताका मातसो पयस उबो राव म्हण सांगता. अरे पहिलीच त्या बसीन गेली तिथून आज बाजार चुकून हात लागतात ना रे. चिकून हात लागता. तू वळखता त्या कंडक्टरा बरो कोमो आसा तो कुठल्या? म्हटल्या त्या चलन पळय तुका कितें करता नेमको. ए बाबा ए ए तू खंय देवपाचो रे. मातसो मातसो फाटीं सर बेश्टो मदीं कित्याक गर्दी करता फाटीं सर. ए बाय बाय वयता तू यो अशें दारा कडेन उबे राव. यो यो हे पळय ये यो म्हणना पळय तांच्या दाण्यात म्हणपाचें आनी हातीन दिवपाचें. कुठल्या? म्हणजे बशीचो दांडो गो. तशें कितें आसताना कॉलेजीन आसतना हांव बी दारार उबो रावतालो न्हू गो कित्याक? मजा मारपाक. हा बरें आसा तर. ए तशी 4-5 फावटी ट्राय केली काय पण दर फावटी मुगो दांडोच हातान आयलो. हा? एकूचदा चान्स मारपाक मेळ्ळा. म्हटल्यार लग्न आधी चान्स मारून मोकळा तर तू. लग्ना आदी तू कितें उलयता गो. म्हाका एक सांग दारार कोण उबो आसतालो गो तू. आनी दारा कडेन दाण्या भितून कोण उबो आसताले गो. हांव. मागीर हांव दारार कोणा खातीर उबो आसतालो गो. ए म्हटलं तू माझ्या खातीर दारार उभा रावतलो? हय हय म्हाज्या मोगा हांव फक्त तुकाच लागून दारार उबो रावतालो. दारार उबो रावन हांव फक्त तुका पळयत आसतालो. तुका पळोवन मुगो तुका पळोवन म्हाका अशें दिसतालें घेवन तुका कित्याक? अख्खी बसून दिसती घेवन दिवचीशी. ए तू माझ्यावर इतलो मोग करता? अड्डे म्हणून दाखव. नाका फुटून भायर बी पडोंक लागते. ए राज तू माझ्यावर इतलो मोग करता हय जाल्यार बोल मेरे शाहजहान माझ्या खातीर ताजमहल केन्ना बांदतलो? मेल्या हा? अगं मेल्ल्या बायले खातीर शाहजहान ताजमहल बांदलेले. हांव तर तुजें जिवीत मागता. हांव तुज्या खातीर कुतुब मिनार बांदतलो. शी कितें जालें वावडो ना ती. म्हाका नाका कुतुब मिनार. नाका कुतुब मिनार पडो पाट. बरें म्हाका सांग तुका कितें जाय. ए म्हाका न्हू तू तुजो मोग आनी ल्हानशें घर रावपाक. ल्हानशें घर. हा. तू मेले कितें कोंबडे घोडान रावन पळयता गो. ए राज मनशान मुगो सदांच व्हड व्हड सपनां पळोवपाची. हय हय तशें जाल्यार म्हाका पयलीं 2 व्हिलर मागीर 4 व्हिलर मागीर एक बंगलो आनी मागीर एरोप्लेन. येण्यातले पण तुझ्या बापायन तरी केन्ना चलयल्लो काय ते मेले लायतले म्हाका भिके. आमी ल्हान कोंबडे घोडान रावत तीच बरी आहा. आनी एक आयच्यान बशीन वचपाचें बंद. ए म्हणल्यार तू गाडी घेता तर? लागल्या कालवात काय ना. सरळ चलत चलत वचपाची आणि अशी सरळ चलत चलत येवपाची. आनी पाय दुखले जाल्यार? पाय दुखले ते हांगा बसपाची. आनी तरी पाय दुखले जाल्यार? तरी पाय दुखले या सरळ येवपाची आणि बशीन चडपाची. हय आनी त्या कंडक्टरा वांगडा झगडून परत येवपाचें सकयल? हय मुगो आयजूय तशेंच जाला. पडोवप पाट नाका. आमी तुका लागून एक गाडी घेवया. सांग तुका कसली गाडी जाय. ए खरें? म्हाका न्हू म्हाका फसी न्हू. नाका 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 नाका. पळसार. नाका 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 नाका.
नाका 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 2.5 लाख पडटा कोण तुझो बापूय दितलो पैसे ए रे तू दा फाउंडेशन करता ए बाय ते दर फावटी अशेंच करता तुका सांगपाक कितें गो सायबिणी आगो आमकां कितें तें आमकां खबर आहा हांव आम आदमी तू आनो तू जाम आदमी सांग ए आमकां गो एक तर बायक नाल्यार बायल एकूच कितें परवडटा आतां येदी व्हडली बायल आहा आतां बायक आनी कित्याक हा? आसूं तरी पूण आमी तुका लागून एक स्प्लेंडर घेवया स्प्लेंडर सी स्प्लेंडर सी स्प्लेंडर न्हू गो हिरो होंडा स्प्लेंडर मायलेजीक 70 येता बेस्ट 2 जाणांक भोंवपाक बेस्ट आनी फाल्यां मागीर आमच्या 2 जाणांची 2 जातली न्हू मागीर आनी भोंवपाक सारकी सोंपी दुसरें म्हटल्यार स्पेर पार्ट्साचें टेन्शनूच ना तो शब्बीर आहा पळय तळ्या कडेन कोणायचें सोडून घालता होय तशें जाल्यार सायबा स्प्लेंडर तरी घे पूण एकदाची घे हय घेवया ए म्हाका सांग तुजे कडेन लायसन आहा मरे नाजाल्यार आरटीओ आडयतलो हा, तूं तें टेन्शन घेनाका न्हू हांव व्हडल्या व्हडल्या मंत्र्यांक वळखता होय हय. तशें जाल्यार बेस्ट जालें तर आतां आनी टेन्शनूच ना घे तुजो ए पूण एक गो हांव व्हडल्या व्हडल्या मंत्र्यांक वळखता पूण ते म्हाका वळखता हांव कोणा पडली पाड स्प्लेंडर तरी घे पूण एकदाची घे घेता घेता तूं टेन्शन घेव नाका स्प्लेंडरीचे हांव घेता तुका पप्पान कितें सांगलेलें तें म्हाका खबरूच आहा जालें न्हू आनी तूं पप्पान सांगलेलें तें म्हाका कितें तुज्या वांगडा लग्न जावं नाका न्हू तूं फटयतलो म्हणून म्हाका हांव फटयतलो मेले तुज्या वांगडा लग्न जावन हांव फटालो मगो चिंतलें येदे व्हडल्या करोडपती बापाची चली हातान कितें तरी पडटलें कितें पडलें घंटी हा? आगो म्हणजे घंटी घेवन आयस्क्रीम विकपा सारके तुज्या बापान पयशे दिले ना मगो आं ए राज म्हणल्यार तूं म्हाका मोग करिनासलो तूं म्हाज्या पयशांचेर मोग करतालो ओय हा? काय पडो फुकट बरें ह्या कंडक्टराचे वाटेर गेलो हो मेलो पुलिसांक घेवन आयलो असो दिसता ही आमची पिन गोज बरे आयको आयको आगो आयको सायबिणी आयक आगो आयक तरी गो आयको आयक आगो आयक तरी कितें जालें तें तरी सांग पप्पान म्हाका सांगलेलें तुज्या वांगडा लग्न जावं नाका म्हणून एक तर हांव घर गाडी घोडो बंगलो सगळें तुज्या खातीर सोडून येयलें आनी तूं आणि हांव कितें गो हट! बांगलो जाय मुगो ह्या? बांदुया पयलीं मुगो पयलीं आमी मुगो बुले आमी एक पसिनो घेवया बस बस दारार कोण येयलो सो दिसता रा फोन येता कोण तरी येयला तो मेलो ओ मेलो कंडक्टर आपल्या पात्रांवान घेवन येयलो फुकट गोंयच्या वाटेर गेलो शीट खंयची घेवन पडले ए तूं एक काम कर तेका कितें सांगना तूं मेल्या म्हणटा बरें 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 तेका सांग हांव मेलो म्हणून सांग आरे राज कितें उलयता ताई तेका कितें तरी सांग म्हाका खंय तरी लिपता हांव लिपता तूं पळय तेका येता कसो दिसता तो येयना मरे येयना चल चल बाय पप्पा तुम्ही हे कितें आणि तुझ्या हातीन झाडू कितें तुजी ही परिस्थिती घरान जेन्ना तूं झाडवाक ते नगार सुद्दां मारून पळोवंक ना आनी हांगा सगळें तूंच करता पप्पा हांव फक्त आयदनां घासता कपडे धुता आनी रांदता तसो बी आमचो दोगांचोच संवसार न्ही पप्पा कितलेशे काम आसता पप्पा आतां तूं शिकयतली बापायक संवसार कसो करपाचो तो आगो शाण्या पयशा शिवाय संवसार जायना तरी तुका पयलींच सांगलेलें हांवें त्या सवंगा कडेन लगीन जावं नाका म्हणून पूण तूं आयकोंक ना म्हाजें आसूं ना पप्पा बसात ना तुमी बसात घे बसता गो बसता आनी काय केला चोर कोण चोर पप्पा तुजो घोव तुजो बापूय चोर हांगा कसा तो इडिरो ना पप्पा हांवें एक्टिंग केल्लेली तुमकां खबर आसा न्हू हांवें एक्टिंग केल्लेली दाखय 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 तुजो बापूय चोर बाय तुजी एक्टिंग करपाची संवय मात वचोंक ना बसात न्ही पप्पा तुमी बसात न्ही बसता बसता आनी खंय गेला तो तो पप्पा तो वयर गेला वयर गेला ना पप्पा तशें न्हू तूं वाच हांव वचों आत काय जाला मुगो तशें न्हू पप्पा तेणेन सांगला आपूण भायर गेला म्हणून भायर गेला आनी केन्ना येतलो तो न्हू
एका दोन पप्पा दोन 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 पप्पा तीन तीन मेलो कोण तरी कोण कोण मेलो पप्पा आवते तीन पप्पा इंजिन पप्पा माझ्या मोडले इंजिन पप्पा बसा बसा पप्पा आणि येतो तो पप्पा એટલો 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 તો તનો પપ્પા એલા 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 ખસ મેલા मेलो પપ્પા તનો એલા 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 કન્ફર્મ ના પપ્પા કન્ફર્મ ના कन्फर्म ना तसे झाले हरावून काय फायदो ना बर येतो राव हे पैसे जोड तुका પપ્પा आता जवळ गो तुका करतले भिवपाची गरज ना तुझ्या बापाकडे भरपूर पैसो बरे पप्पा आणि एक काम कर तो नाल्याक येयलो न्हू तेका सांग मातसो म्हाका येवन मेळ म्हणून सांग बरे पप्पा 4 दीस जाले मेलो कामाकूच येवंक ना मुगो तो 4 दीस हो तेका सांग ना जाल्यार कामा वयल्यान काडून उडयतलो म्हणून बरे पप्पा सांगता बरें बाय येता तर हांव बाय पप्पा बाय बाय ए, गेलो गो गेलो गेलो हय किती पैसे दिले ते दिवंगो म्हाका दिला ते मेकअप आता मेकअप करून आणि घोवयतले तोंड घेऊन माझ्या फुल्यान येतले बुलेट घेऊया गो बुलेट दी दी घेता ना बुलेट? हय घेता बुलेट घे आवय 100 रुपया गो आम्ही बुलेट कित्याक गो अक्को बुलेटीचो शोरूमूच घेवया ए आ खरे ये केने आगो 100 रुपयांनी बुलेटीची साईड लाईट तरी येता गो येताना धडीनो चोडवाचो संवसार पळोवपाक आणि वयताना पोस्का गाडीला मुंगो घालून वयता आणि वयल्यान म्हणटा 4 दीस जाले खंय कामाकूच येवंक ना ए राज तू 4 दीस जाले कामाक वचूंक ना काम काम ए वचू ए आप टिफिन घेऊन येतालो तो न्हू गो होय वयताना. टिफिन घेऊन येतालो ए तुका म्हाजेर विश्वास ना 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 हे बरें मगो तुमचे लग्ना पयलीं कितल्योय फटी मारल्यो सगळे खरें मानताले आणि आता लग्न जावन 8 दोन सुद्दां सांगले खरें मानिना एकाच लागून दादलो मनीस भायर शेण खावपा वयता ए राज तुम्ही शेण खाता काय अजून खांग ना पूण तुज्या ह्या स्वभावा खातीर आता म्हाकाय शेण खावचें पडटलें ए पण तू शेण खाता तेन्ना प्लीज म्हाका सांगा कित्याक तुवें जर भायर शेण खाल्लें म्हाका रांदपाची गरजच ना पाड रावलो ते सगळें सोड म्हाका एक सांग तुका म्हाजेर विश्वास आसा काय ना खंय रे म्हाजे राजा मागीर अशें पयस कित्याक उबे रावला यो आमी ह्या विश्वासाचो विश्वासघात करूया म्हणजे नवे विश्व निर्माण करूया गो भास होते कसे हे नाभोवती कुणाचे का सांगावे या मना मला भान नाही जगाचे मला प्रेम लागले प्रेमाचे मला वेड लागले प्रेमाचे प्रेमाचे प्रेमाचे
तोंडा उडून नाचपा लागलो अरे हांव नाचतलें तुज्या तू वांगडा नको नाल्यार कोण तरी काळो फातर दामोर कसो दोळा पुढे असा बरं बरं अय्यो रामा या वावराडी एवढा मजा मारती काय ती मेरे माझी बाय अय्यो लग्न झाली आणि आमका सांगली ना जावतो पडलो रे अचानक जावतो पडलो अचानक जावची पडली म्हणजे लग्ना पहिली दम्मो मोगान लग्न झालं बाय ती माझी बाय कोणे तुका तू तू राज हो कोण हा म्हणी होय ते काय हा गाय हा बैल होय ए वहिनी माझे नाव चंदू अण्णा मूळ आपली कणकुंबी जिल्हा बेळगाव कर्नाटका कर्नाटका अय्यो अशी तिडकीन गेला पळयची तर तुमच्या मादेचे उदक आम्ही डायव्हर्ट केली ना आणि अशी तिडकीन गेला पळयची घरान येयला मनशाक च्या पाणी विचारपाची पद्धत अशा काय ना असा हट्टा ए वहिनी हा. चायन मातशी साखर चढ घाला उदा हट्टा अय्यो, लज केली ए राज तुका मात बायल मात सारखी बरी मेळ्ळी हय 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 एकदम राखी सावंत कशी हय, हय. एक सांग गावान कशी आहात सगळे गावात सगळी बरी चल्ला सगळे बरे आहा मरे अय्यो लग्न झाली आणि आमका सांगली ना तुका आतां साका जावचो पडलो पण सगळे बरे चोड म्हणटा रे का वच खबर घे ए राज वच आता थंय कितें सोदता उगी बसपाची जागो सोदता म्हणजे पडू पाड रे व्हरून हांगा ते सगळे बरे आहा गावान कशे आहा सगळे गावात सगळी बरी हा आणि श्वेता रे श्वेता अय्यो ते तू फाटल्यान पळयताली ती हय ते श्वेता ती अशी मश कशी झाल्या मस्त कशी हय. पण जात्रेक मेळली वयली जात्रेक हय. 2 वर्ष झाली का लग्नाक हय. आणि 6 भुरगी झाली 2 वर्सांनी 6 भुरगीं हो. कुत्र्या भाशेन पेट्या काडल्या काय कितें रे ते बरें. आणि तो मधुकर मास्तर अय्यो ती मधुकर मास्टर स्कुलान आमकां सांगताली मधू खा नाका म्हणून आपुणूच खाल्ली कॅन्सर जावन फडफडून गेली बरे बाकी आणि सगळे गावचे लोक आमचे बी सगळे बरे आहा. हय बरे आहा. बरं गावाकडल्या गाजाली चालल्या हे वहिनी खूप दिसांनी मेळ्ळी न्ही म्हणून माया म्हटली गाजाली घे उदक पिया शी कसल्यो घालून मोडतो माझे कितले दिस झाले कितें म्हणटाली वहिनी काय ना ती म्हणटाली तू आत्ता येला न्हू मातसो फ्रेश जावन ये म्हणटाली अहो फ्रेश आता एकदम न्हावूनच घेता 1 आठवडो झाली हांगा मुजीबूच लागून ना आता वयता आणि ब्रश घेता आणि घासून जाता बरें बरें येता तो घासून घासन ना ये राज माझे एक काम कर कितें? ये सामान अशी भिजून हाडटा मस्करी केली आवत घेऊन बरें 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 घेऊन चल हे राज कोणो मनीस तुका सांगूंक जाल्लो हांवें म्हाज्या गांवाकडलो इश्ट तो चंदू इतलो बुरसो इतको कितें उलयतालो गांवांत रावपी मनीस तो जेका स्वता पियोवपाक उदक ना थंय न्हावपाची आनी सोय ज्या मनशाक पियोवपाक 5 किलोमीटर पयस उदक हाडपा वयचें पडटा त्या मनशाक आनी न्हावपाक मेळटलें ही अपेक्षा आमी धरू शकना पूण असल्या घाट्या गावे घरान दवरपाचे नो वे तूं अशें उलयता तें हांव मान्य करूं शकना तुका खबर आसा हांव जल्मताच म्हाज्या आवय बापायन म्हाका मरपाक रस्त्यार उडयलो त्या रस्त्यार उडयल्ल्या भुरग्याक कोणेच वेगेन घेवंक ना आनी कोणेच वेगेन घेवन काळजाक लावपाचें धाडस सुद्दां करूंक ना ते धाडस फक्त चंदूच्या आवय बापायन केलें तांच्यांनी आपल्या भुरग्या सारको म्हाका वाडयलो 2 टायम जेवयलो शिकयलो आनी जेन्ना म्हाजें शिकवण जालें हांवें चिंतलें हांव शहरान वचून फुडलें शिकप करतलो म्हाज्या आवय बापाय कडेन पयशे घडले ना तेन्ना ह्या चंदून आपल्या गळ्यातली सरपुळी विकून म्हाका शहरान शिकपाक धाडलो ते कितें आसूं जर तो ह्या घरान रावतलो जाल्यार हांव ह्या घरान रावपाना जानू प्लीज म्हाज्या खातीर ओके फक्त तुझ्या खातीर ओके ओके थोडेशी ओके
अय्यो कोण नदी पहिली आणि लागली मोग करपाक. आता किरे करू आयडिया. अय्य रामा अय्य पापा म्हाका दी जापा यांची झाली मडी. आता किरे करू आयडिया. किती झाले आवय कच्चं झालं. म्हाका हांगा बापका झाले. ए राज तुम्ही किरे करताली. काय ना आम्ही तुझ्या बद्दलच उलयताली रे. अय्यो माझ्या बद्दल भाऊजी तुम्ही हांगा कितले दीस रावपाचे? कितके जी म्हणजे 1 4 5 6 7 सात दीस. अय्यो 7 दिवस न्हू वहिनी 7 8 महिने रावतली. महिना? किरे झाली वहिनी. त्याका कशेन घोळी खुशी की आसू पळयली. खुशीन गोड पहिले वाट पळयती. ए राज तू किरे शेविंग करते. ए, तुझ्याकडे उपाय ना ती हा. माझ्याकडे हा ती. किती झाले आवय कच्चं झालं. म्हाका हांगा बापका झाले. किरे करताली. काय ना ते सगळं सोडा भाऊजी. तुम्ही खंय न्हिदतले सांगा. खंय म्हटल्या भितूर बेडरूमात. बेडरूमात आमच्या वांगडा. अय्या तुमच्या हांगा कशी न्हिदतली वहिनी. तुम्ही एक काम करा तुम्ही हांगा न्हिदा हा भितूर न्हिदता. हो किती म्हणता भाऊजी? मस्करी केली वहिनी. म्हाका म्हणपाची असली हा हांगा न्हिदता तुम्ही भितूर न्हिदा. बर राज हवा तुम्ही ते हाडून देता. तू निघून येता तुम्ही तर. हय हय हांव येता. तेंका चल हाडटा. चल गेली एकदाची राशी गेली मरे पयता. एक चंदू तू किती घेता तू किती दिसता तशा काय घेईना आणि फुकट मेळ्या सोडी दिना. उदकान घेतो मरे उदकान. उदीक नका सुकेत मारे सुकेत मारे सुकेत सुकेत झालं सुकेत मार गेला तो मरे लिपून आणि निघा बरी सोय केली मरे. चल चल ए रा 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 रा. किती झाले हे पण आण. ये देवा आणि हे बायच्या गोवाक म्हणजे माझ्या बापाक शर खूप लायक असली की. चस चस ए जा रा रा रा. आता किती झाले ए रात हांगा बसून मजा येना. हय आम्ही सकल बसून मारूया म्हणजे सकलसून बरी वयर चडटा. सकल्यान बरी वाट शकता. बरे बस या सकल्यान बरी वाट शकता बस. अरे किती तरी सुटले तुझी नाडी सुटली. नाडी सुटली चल चल ए राज वहिनी किती करता. वहिनी रे रा पैसा ए राज घरी गेले आणि तू आली हा बसली मरे. बस आऊ उभी राहता. बर बर ए राज घरी गेले आणि तू बसली आ उभी राहिली मरे. आऊ बस आऊ बस. ही तुमची सारं कडू कडू. ए राज तू परत उभी राहिली हा बसली मरे. आ उभी राहता. बस. एकदा बस ना तोंड घेऊन बस. बरं वैता पण म्हाका एक सांगले माझ्या घरान हांव तोंड घेवन कितें करतलो रे. अरे म्हाका म्हणपाची असली
ते वहिनी काम गिरे करता वही काम रे टीचर 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 जी टीचर झालं बरी असा अरे म्हाका एक सांग रे ते तुझे पिंकी रे पिंकी कितें करता कोण पिंकी अरे तुझे पिंकी रे ते रे गावातले रे पिंकी रे अरे कोण पिंकी अरे ते पिंकी रे गोल गोल गाय टोमट कशे ते पिंकी रे ते रे, तुझ्या पेन्सिलात तो काय चालय ते पिंकी रे हांव त्याच्या पेन्सिलीक तो काडी धुल्ली आणि ती पेना फाटल्यान धावली हांव ते तो काडी धुल्ली किती झाली प्लेट लागली ना तोक मोडली पहिली अशी असली आता अशी झाली या कानावर म्हणे त्यांना एकट्याच्या मुख कोण राहून जायना 4-5 जण तरी हांगा आले पळय तेंका धरून जाय कितें आसा एकटे सोडून गेला काय फरक पडना हे राज हेची बात सारखी तुझी ते बात हांगा पडटा हांगा पडटाना तोंड बरें आयलें मेला कोणी पडटा त्याला तुझा पाड पडटा कळ्ळें तुका राज कोणाचा पाड पडला तुझा पाड पडला तो राज परत वच होते राज भाऊजी किती चाललंय हे वहिनी हांव झाडा गुजी गेलता झाडामध्ये चालताय का उठून झाडा घालताय ठीक आहे छत्री आणि राज तुझ्या किती चाललंय हा मसल बाळगायचा मसल बेशेर धरतेत का पहिली पड मारायला विचार का माझी काय विचारते आणि तू निघाला बरं येता येता या चलो गुड नाईट गुड नाईट गुड नाईट गुड नाईट गुड नाईट ब्रदर गुड नाईट गुड नाईट ए काय बोलता आलो बेडरूम ए राजन गुड नाईट गुड नाईट गुड नाईट आता ए निघ चलो ए सांग म्हाका एक सांग रे माझ्या तोंडाक वास येताले पळय हे राज हा तोडाक वास येता तुझे येता का माझ्या येता खबर ना आयली पोलिशे खाता नाही तर पोलिशे गुड नाईट गुड नाईट गुड नाईट गुड नाईट गुड नाईट गुड नाईट ब्रो गुड नाईट ए बेडरूम बेडरूम चल गुड नाईट गुड नाईट याला शेंदरी घालता आणि न्हिदोन दिता ए राज ए माझं बाहेर ये पोया ए तुझ्या अंगात जळारी खाता एक तांदळ घेऊन ये पोया ए राज भाऊजी अगं शहराने कामही मिळाणार ही यायच्या आता निदा आता झाले काणी की उरला झाले अय्य ए उशी उरली ए राज माझं बाहेर ये पोया ए राज राज अय्य झाले का अजूनही की उरला आम्ही निदू अय्य आता निघता ए राज माझं बाहेर ये पोया ए राज भाऊजी आता किती झाले ए वहिनी ते शिवरात्री म्हणपाची उरली झाले का उरला रे ना झाले झाले शुभरात्री ती रागशीण गई मरे
राज हे राज देया हे राज 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 आई तुझी जागा ना चल राज 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 बाले बोला राज 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 ए राज राव गो उठ्या गो एकटीच निधवली माझी मारतो निधवती संतू 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 किती जाता पोटान दुखता ना पाठीन दुखता ना आगोंक जाता ना पातळ जाता रे ना ना हा मग जाता किरे अरे राज आमच्या गावात सगळी अशीच सकाळी फुडें तोंड दिता कित्याक मागीर तेजी चिंत जाग्यार बसता आणि पिंत जाग्यार येता कशा जाल्यार चालू आसली भाऊजी हे तुमचं गाव न्हू हे शहर हांगा जर तुम्ही अशा पित्त भायर काडपाक लागले जाल्यार हे सगळे लोक येऊन हांगा बसतले अय्यो कित्याक पिंत व्हरपाक ए वहिनी आमच्या गावात लोक सकाळी दूध व्हरपाक येता ते म्हाका खबर आसली आता तुमच्या शहरान लोक कित्याक येता म्हाका कशी कळटली शी, तुमच्या वांगडा वेळ घालपाक मात्तूय टायम ना म्हाका चला बसा ए राज ए म्हाका मातशें उदीक तापय पळया न्हावपाक जाय आसली गांवान येयला हांगा उदक तापोवपाची गरज ना बाथरूमान वच बटन ऑन कर गरम गरम उदक येतलें अय्यो तुमच्या शहरात बट्टच जाऊन गरम उदीक येता हय. इतकी फास्ट तुमची शहर चलता बरें हांव न्हावन घेता बरें घे घे हांव वाचतो न्यूज कितें येयला तो वाचता मोबायल 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 खंय हांगा आसा मोबायल मोबायल म्हाजो मोबायल खंय तरी दवरलेलो मरे मोबायल रे राव मोबायल पळयता आसो पेपरूच वाचया आयज पेपरार कितें न्यूज बरो न्यूज येयला मरे पाखो रे पाखो फायर ब्रिगेडीन आसता तो पाख्याचो न्यूज येयला कोणशेन उजो लागलो पाखो फायर ब्रिगेड सोडून लेडीची टॅक्सी घेऊन गेलो खंय आणि थंय गेलो पायपा सोडटा आनी कोण रे अरे नोडी मरे नोडी गेमीन गेल्लो खंय कोणाक खंय मरे थंयसर 3 सिक्सरी मारलो नोडीक 6 बॉलांक 7 मारलो खंय आनी सांगो नाका म्हणटा कोणाक असं हो उरलेला दिवस मागीर राखया चल हे राज तुमच्या कपड्याकडे सरकारनं ठेवलेले असा आणि बाकीच्या वस्तू वॉलेट सॉक्स सगळे जाग्यार थंयच दवरलेले असा हांव मातशें फ्रेश जाता आनी येता कळ्ळें तोपर्यंत म्हाका 10 फावटी उलो घालतले पळय हा ओके ओके माझ्या मोगा राक्षी गेली एकदाची कितें जालें म्हातारी लग या दादल्या अगो झाले कितें येदो व्हडलो ओमनी मात सुद्धा कार्याची अक्कल ना अगो झाले तरी कितें तेकाच विचार ते काढीस अगो झाले कितें अरे कितें जालें ए हांव कशी सांगू तूंय सांगना तेंय सांगना मागीर म्हाका कळटलें तरी कशें वस्त्र हरण वस्त्र हरण म्हणजे अरे हांव भितून न्हावपाक गेल्ली मागीर वहिनी अचानक गेली आणि खी घालून हाडली वहिनी अचानक गेली आणि म्हाका पयली आणि भिली तुका फोन केला
कोणी विया करो म्हणे म्हाका एक सांग रे तू आजुनी गावात नाता तसोच नाता रे हे राज आमच्या गावाकडे लोक सगळे अशीच नाता अरे बाबा ये शहर गावानी चलता शहर में जो दिखता है वो बिकता है कळ्ळें तुका कितें दिसता तें बिकता कितें दिसता तें बिकता हय वयता एक कपडे घालपाक वता ए बाय दान म्हणे चल भितून चल असं चल भितून चल भितून या आमकां गावता असं आणि कोणाकूच गावना का चल. ए राज रेडी जालो रेडी जालो वयता तू कामाक वचपाचें ना कामा आयज दाणी दाणी हय. दाणी मारून कितें करया हो हो हय तुका खबर आहा पयली फावट जेन्ना आमी मेळ्ळी पळय तेन्ना तुका म्हाका मेळपाचें नासलें तरी आसतना तूं म्हाका मेळपाक आयिल्लें ते तुवें फोर्स केल्ले म्हणून येवचें पडलें रे हे कित्याय कितें सांगनाका खरें म्हणल्यार तुकाय म्हाका मेळपाचें आसलें म्हणून तूं आयिल्लें तशें काय ना तशें कांय नसलें हांव तुमकां चलयांक मुगो सगळ्यांक वळखता खरें म्हणल्यार सगळें हेंका जाय आसता आनी लास्टाक शेवट चेड्यांचेर घालता हय तशें जाल्यार पयलीं फावट मेळ्ळें तेन्ना तुवें कितें केलें तें बी सांग न्हू सांग आपण भियाता काय कितें सांग ए ते आसूं ते आनी कित्याक कस्टमर घेता आसूं सांग सांग कळोन दी सगळें आसूं तो थोडो पाट एक आसूं सोडून दी फोन करून व्हडलें सांगतालो म्हाका तुका मनांतलें सांगपाक जाय पूण फुडल्यान येयलो तेन्ना तोंडांतली उतरांच सुटनासली तो करून आ शेवटाक म्हाकाच म्हणचें पडलें कितें आय लव यू आय लव्ह यू टू म्हाज्या वांगडा लग्न जातलें बरं अय्यो कोण ना ती पहिली आणि लागली परत मोग करपाक आता कितें करू आयडिया अय्यो रामा अय्यो पापा म्हाका ती जापा तेंची जाली मडी आयडिया अयो कितें जालें आवय कच्चो जालें म्हाका हांगा भक्का जालें जाल्यार टायम आयज जालो कामाक वचपाचें ना हय 8:30ची तरी बस हय हय मेळपाक चलया आमी घे बॅग बीन घे चल काय ना चलया यो 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 ए, जाऊ एक मिनिट. भाऊजी हे घ्या बिल आणि इथूनच पैसे हा उघड्याचा घरा आज लाईटीचे बिल भरपाचा लास्ट डे उघड्याचा घराचा हो. एक कट करतले हो वहिनी भरता भरता उघड्याचा हय, भरपाचे भरता हय. आणि आताच ह्या बँका थंय भरा हय. ओके चलो वयता आमी हे, शहराच्या धुळी सारखे 20 वेस्ट झाले का किरे कित्याक रे अरे वयताना वयता म्हणून घ्या ना येता असे म्हणपाक जाय ओके बाबा सॉरी येता ए, आमी तू आणि किती घेऊन बसला रे त्याचे चल बाय चंदू भाऊजी उघड्याचा बिल भरा आगो यो हे आता बिल सांभाळून ठेवता शेंडले झालं माका भरचे पडलेले एक्सक्यूज मी अभी कनियो प्रियो सुंदर हॅलो मिस्टर येस सिस्टर हाऊ डू यू डू पाड पडते इंग्लिश तुम्ही अशी उभी गिराक तुम्ही अशी विजरी या अशी या तुम्ही म्हाका रोमांच आपयता घुसपली तुम्ही उभी गिराक तुम्ही अशी बसून घ्या तुम्ही किती घेता सॉरी हांव तसले काय घेना अय्यो आम्ही तशी काय दिली ना तुम्ही चहा कॉफी किती घेता का म्हणून विचारताले नो थँक्स ऍक्च्युली आय एम सेल्समॅन सेल्समॅन या शहरात कोण मेन आणि कोण वुमेन तीच कळना म्हळ्यार हांव सेल्स गर्ल अशेंच लोकांच्या घराघरांनी वचून सामान विकता अय्यो तुम्ही इतकी सुंदर आणि लोकांच्या दारादारांमधून सामान विकता किरा तुम्ही शिकूना
हांवें एम.ए. केल्या पूण खंयच काम मेळना न्हू. एम.ए. केल्या एम.ए. करून काम मेळटी ताका बी.ए. करची पडटा. तुमी केल्या बी.ए. हो. खंय आसता कामां? बी.ए. म्हळ्यार हे बेकार आसा. तुमी पळयता न्ही? हय. ओ त्याच्यान तेच तर पळयता. कितें? म्हणजे तुम्ही सावण कितें हाडली तें पळयता म्हणटाली हांव. हे केस गळपाचे तेल. अयो केस येवपाची तेल पळयली केस गळपाचे तेल पयले फावट पळयची. तशें न्ही. हा. म्हळ्यार तुमचे केस गळटा जाल्यार हे तेल लायात. केस गळपाचे बंद जातले. अयो केस गळपाचे बंद जातले. सध्या आमचे केस साबूत आसा गळटा तेन्ना घेता. आनी कितें हाडली? हो फेस वॉश. अयो सकाळ सांज लायत जाल्यार तुमचे तोंड निव्वळ जातले. मजा सारकी. तुमच्यासाठी गोडी जातली. एक घेतल्यार एक फ्री. आणि हे किती फ्री? किती रुपया? फक्त 500 रुपया. अयो 500 रुपया. ती फ्री आहा ती दिया. आ? म्हणजे हांव कितें म्हणटाली आमी खापरी आमकां कितकी घातली जाल्यार आमचो कलर वाचपाची ना. आनी कितें हाडली? ही काकणां सामकी सवाय. फक्त 50 रुपया. अय्यो ही काकणां घालून आगे हळडीकूच मान वच्यो. एक काम करा दिया आमची वहिनी घालतली. किती रुपया? 50 रुपया. हे घ्या पैसे. पिया ओ पिया पिया ओ पिया आवय कक्क झाले मेल्या हांगा भक्क कशी मरे बुकून बी भक्क कशी मरे पकडा मारता माझी पकडा मारता मारू धरून मारू आड पडा तुझे पिया ओ पिया चल माझ्याकडे लग्न घातले मुगा लग्न आणि तुझ्याकडे माझी पाठ सोड. पाठ सोडू अशी कशी सोडू बेश्टीच सोडू अगं हांव तुझे मोग करता मुगो पिया तू माझी राणी आणि हांव तुझो राजा चल आम्ही दोगांय करूया मजा मजा करपाक ही गेली तुझ्या बापाची ग. मागे कित्याक तुझ्या बापायचं घर अरे बेश्टो असो मदीं कित्याक येता टायरा पोना कुत्रो कसो हांव उलयता न्ही तेज्या कडेन चुप कोणार बट आताची घडी नागर पडटली तुजे मेल्या देडीला बेची दवरत ती कित्याक करता मारूतच ना मरे पिया तू सांग म्हाका माझे कडेन लग्न जातलें काय ना लग्न आणि तुझ्या वांगडा. कित्याक गो तुझ्या वांगडा लग्न जा ती काय कितें विधवा जावपाची आसा. अरे सोरो पिवन मोग न्ही सोरो पिवन मनशाची लिवर डॅमेज जाता आणि मनीस हळू करून मारता. मनीस हळू करून मरता हय. मागीर हांगा बेगीन कोणाक मरपाचो आहा तर म्हाका सांग तू सोरो पियेता शिशी ना मागीर तू बेगीनूच मरतलो फडफडोन मरतलो हा या तू सांग माझे कडेन लग्न जातलें काय ना कितले फावट सांगले तुका ना म्हण. ना ओके तशें जाल्यार म्हाजे सगळे पयशे परत कर तुझे पैसे फारीक करता न्ही हांव दर म्हयन्याक. हा? दर म्हयन्याक कशें 2,000 रुपया फारीक करून 2 लाख रुपया केन्ना जातले फारीक हा ना म्हाका म्हाजे पयशे आत्ताचे आत्ता जाय सगळे पैसे म्हाका दिवपाक शक्य ना पूण हांव तुजो 1 रुपया फारीक करतले. सगळे पयशे एकादी फारीक करपाक जावचे ना म्हाका जाव तू म्हाजे कडेन लग्न जा मुगो मागीर फारीक करचे पडचे ना न्हू चल आमी दोगांय लग्न जावया चल सोड म्हजो हात. ना हांव सोडतो ना सोड म्हणटा न्ही. ना हांव सोडतो ना सोड जा तेजो आज कितें तुझ्या बापाचो पाक. ए तू म्हाका शाळपणा सांगता अरे शाणपणा न्ही चड उलयची जर कानपणा घातली चलये कडेन कशी उलयपाची ती समजना तुका. ए तू एका गोंयकाराक शाळपणा सांगता अरे तुझ्या असली गोंयकार सौरभ येन मनीस पण विचारची जाल्यार म्हाज्या असली गाडीच मेळी. हा ए तू म्हाका सारको अजून वळखोंक ना अरे चल तू वळखपाची ना म्हाका. वय अजून सांगता तू चड म्हळ्यार हांगा सरलो. कित्याक म्हाज्या फाटीक लागला.
सांगले ना तुका तुझा 1 रुपया फारीक करता म्हण मग कित्याक म्हाका त्रास करता या अगो हांव तुजेर मोग करता मुगो हे, जो मोग गेली तेल लाय असे सरपियन मोग न्ही सरपियन ना सत्यानाश ए चुप मेल्या वदळच्यान वळख ना दळख बोबो मारता तो हा का सांगता हांव तुका मरे फारान मारतलो हा तू म्हाका फारान मारतली तू म्हाका फारान मारतली हांव तुका या घरान मारतली घरान मारतली तुका तू मरे यू 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 मंकी यू डॉंकी यू 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 खापरी आपली तुका दाखयता कर्नाटकाची भाकरी ए यू 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 घाटी भाटी तू सोऱ्याची भाटी ए यू 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 करून एक कुत्र्या कापायची तू तू आता माझी सडक सांग हातीन मार खाती की पायान खोड खाती नरकासूर कसो कित्याक खावपाक येता अरे हांवें तुका कितें म्हटलां हांवें तुका कांय म्हणूं ना मरे अरे तुमी कर्नाटका आनी आमी गोंयकार भाव भाव मरे तुमकां भाव भाव म्हटल्यार तुमी आमच्या माटयेचें उदक पासून चोरले मरे आमी तुमकां कांय म्हणूं ना काय म्हणू ना तो पण पापो तुका घातली म्हणटा हे काक्या अय्यो तू मोडूनच घालती गेली ती हे, अय्यो तू तुमका किती गेली ए राज तुमची लाईट पेट आहे मातशी अगो बटन दामी का लाईट पेटाच ना सकाळी त्या भाऊजीकडे सांगलेले लाईटीच्या बिल भर उघडाचा म्हणून भरूकच ना असतले भाऊजी बेस्ट ऑफ कित्याक प्रेशर वाडयता राव हांव कॅन्डल घेवन येता राव तू एक त्याच्या माथ्यार बसयला हांगा हाडून बसयला त्याका आणि फक्त तो गिळटा कुसकुटाचे काम करिना शी वाज येयलो त्यांचो इतले सांगलेले तितले अगं हांव पळयतालो तू कोणाक तरी भियाता काय ना ते पण म्हाका कळ्ळें तू कोणाक तरी भियाता म्हणून ये का उणेक तू भियाता तेन्ना मात बरें दिसता एकदम सुंदर ए राज आय एम नॉट इन अ मूड हा पहिलीच लाईट ना हांगा तितून रांदपाक जाय कशें करप हांवें कित्याक टेन्शन घेता कॅन्डल आसात आमी कॅन्डल लायट डिनर करूया हे चल चल आम्ही खंयच्या पॉश हॉटेलात जेवपाक या जालें फुलगे कशें खंय तरी पॉयस हॉटेलान जेवपाक या आगो कॅन्डल आसात थंयल्यान कितें ऑर्डर करया आनी हांगा जेवया एला एला आपल्या जाती हा मला खबर नसले तू असेच करतला म्हणून आणि तुझ्या कडल्यान काय एक्सपेक्ट करूंक ना हांवें अशी म्हणून तुवें म्हाका कितें दिला कितें दिला काय मला विचारता लोन काढून तुका फ्लॅट घेवन दिला तो फ्लॅट दिला घेऊन हय. आणि इन्स्टॉलमेंट करून देना म्हणून तो फ्लॅट बँक घेऊनही गेली परत हय मुगो चुकयलें हांवें खरें म्हटल्यार लोन काढून आनी लग्न जावंक जाय आसलें कित्याक रे बँक तुका तरी ओडून व्हरता एला फकाणा गो फकाणा तें सगळें सोड म्हाका एक सांग तू आतां कितें जेवणाचें कितें करतलें म्हणटा मुगो बेश्टें कितें तरी कांयच ना आं? अरे चंदू येयलो यो यो भाऊजी खंय आसले तुम्ही कितें सांगलेलें तुमका लायटीचे बिल भरपाक लागले कितें केलेत ते पैसे खाल्ले पिक्चर पाहिले सोपले सोपले का तो कितें सांगता तें तरी आय तू मातसो गिरा तुवेंच चड केला हे तुवें तेका हांगा हाडून बसयला हे आश्रम न्हू हांवें उगडून दवरूंक ना कोणूय येयलो न्हिदलो उठलो गेलो म्हज्या घरात रावता जाल्यार म्हजी कामां करचीच पडटली आगो पूण तो कितें तू सांग आगी राव तुवें चडूच म्हाज्यार बसयला गाडयेची अक्कल ना ह्या दादल्याक येदो व्हडलो आसा फक्त बसून गिळटा कांयच जायना आनी जजमाले वाज येयला म्हाका तुमचो कांयच फायदो ना
धमाल कोकणी विनोदी नाटक आवड कच झाले आवड कच्च झाले आवड कच्च झाले. हॅलो कोण तुम्ही? हा सेल्स घर हांगा कितें करता आनी पळोवपाक तर तशें दिसना. म्हळ्यार आयज हांव कामाक ना जाल्यार हांगा कितें करता? हांव काल आयिल्लें हांगा पूण ते खंय दिश्टीशें पडना. ते कोण? ताचें नांव म्हाका खबर ना पूण बरें उलयताले ते. 2 दीस जावना गांवांतल्यान हांगा येवन आनी हेंचे हे धंदे सुरू. तुम्ही कितें म्हणटा? तू काय सांगता तेच म्हणटा हांव. तुम्ही कितें म्हणपाक सोदता तें म्हाका कांयच कळना. अगो एक चल्याक सोदपाक घरा पर्यंत येता. हेची जाप आनी हांवें दिवपाची आसा. सॉरी तुम्ही चिंता तशें कांयच ना. हांव काल हांगा आयिल्लें सामान विकपाक. म्हज्या फाटल्यान एक बेगदो आयलो. म्हाका सोदीत तो तुमच्या घरांत घुसलो. म्हाका आपल्या वांगडा व्हरपाचो प्रयत्न करपाक लागलो. मागीर कितें जालें तें म्हाका कांयच खबर ना. जेन्ना दोळे उक्ते जाले तेन्ना हांव हॉस्पिटलांत आशिल्लें आनी तो देव मनीस म्हाज्या दोळ्या मुखार उबो आशिल्लो. तेंचे हे उपकार हांव केन्नाच विसरचें ना. हे घेयात हे पयशे ताणें म्हाज्या खातीर हॉस्पिटलांत फोडिल्ले. दियात हा तांकां. आनी ही कांकणां तेंच्यांनी आपल्या वयनी खातीर घेतिल्ली म्हजेच कडेन उरली. ही बी दियात हा. बरें येता हांव. शी कसलो पावस ह्या दिसांनी म्हणून गडगडो मारून पावस. आणि हे गो आमची लायट नासली पळय ते आमच्या लायटीच्या खांब्याचेर न्हू तो खांबो म्हणून पडलेलो पूण आमची लायट नासली. कितें जालें? माझ्या कडेन चूक जाली. हांवें चुकून भाऊजी खूप कितें वायट उलयलें. खरें तर तेंच्यांनी हे पयशे दुसऱ्याच कामा खातीर मोडलेले पूण हांवें तांकां खूप वायट उतरां दिली. त्यात हांव चुकलें. असो जाता मनशा कडेन चूक केन्ना अशी केन्नाय मनशा कडेन चूक. चंदू भाऊजी भाऊजी आय एम सॉरी भाऊजी. भाऊजी माफ करात न्ही म्हाका भाऊजी. सॉरी न्हू भाऊजी. वहिनी तुम्ही सॉरी कित्याक म्हणटी? चूक माझी. तुम्ही शहरात रावपी लोक 4 चौग वांगडा बसपी 4 चौग वांगडा भोंवपी. तुमकां 4 चौगांमदी किंमत आसली. आमकां कोण किंमत दिती? आमी गांवा कडसून आयिल्ली. आमी घाटी. वहिनी रानवटी फुलां आपल्या पोरसांत लावपाचें धाडस कोण करिना. आनी केले सुद्धा जाल्यार ती फुलपाक पावना. कित्याक तेजे नशीबूच फुटकें आसता. भाऊजी अशें म्हाका उतरांनी मारूं नाकात. भाऊजी हांवें चूक जाली म्हटली न्हू. आय एम सॉरी भाऊजी. चुकलें हांव. माफ करात म्हाका. हे पळया जाल्यार हांव कानाक धरता पूण भाऊजी सॉरी चुकलें हांव. माफ करात भाऊजी म्हाका. आनी भाऊजी तुम्ही न्हू अशें मात्तूय बरें दिसनात. तुम्ही न्हू खरें तर हासतना गोड दिसता. हसत न्हू भाऊजी. भाऊजी हसत न्हू. भाऊजी एकदाच हसत न्हू. भाऊजी हसत न्हू. भाऊजी हसत न्हू. हांव भितरली हो. येस तुमचीच वाट पळयताली. म्हजी हय तुमच्याकडे सामान जाय आसली म्हाका म्हणून तुमची वाट पळयताली हांव. तुमी उबी कित्याक? तुमी बसून घ्या हांव च्या घेवन येता. हांव च्या पिना. म्हणजे की थंड हाडू? नाका कांय नाका. हांवेनच तुमच्या खातीर स्पेशल परफ्यूम हाडला. अयो माझ्या खातीर स्पेशल परफ्यूम? असलो कसलो ती? पळय
होय हो मारतोस तुम्ही 10 सेकंड तुमका 10 सेकंदाक हासपाक जातले अय्यो हो परफ्यूम मारतो की 10 सेकंड हसता लागतली तिची पोयाली कसली ती ती वास बरी आहे ना स्पेशल परफ्यूम न्ही तो मारून गो नाका हसू लागतली ल राज वहिनी मागीर कितें जालें तर कितें जालें वहिनीन आमकां हांगा पळयली जाल्यार आमी सामकीच गेली आतां कितें करया पूण कित्याक म्हण ते हांव तुमकां मागीर सांगता न्ही तुम्ही एक काम करा तुम्ही खंयसर तरी लिपा अय्यो तुम्ही एक काम करा तुम्ही हांगा लिपा अय्यो हांगा नाका ही वहिनीची बेडरूम आमकां वहिनीन बेडरुमान पयली जाल्यार आमी सामकीच गेली तुम्ही एक काम करा तुम्ही हांगा लिपा या अय्यो अय्यो वहिनी पावले आता आमी गेली हांगा पयली जाल्यार गेली आतां कितें करू खंय लिपो तुमकां अय्यो हांगा लिपा एकदाची लिपयली अय्यो तुम्ही परत बाहेर किती गेले म्हजो बॅग उरलें न्हू हांगा अय्यो गॅस चलत नाही बेगिना एकदाची लिपयली अरे भाऊजी तुम्ही वहिनी तुम्ही येयली हा आज स्कुलान मातसो प्रोग्राम बेगीन सोंपलो येयले बेगीन कित्याक सोंपलो बेगीन चला हांव मातसो फ्रेश जावन घेता ते वहिनी हा तो वचू नाका कितें हय ते आसा ते काय तो सोडप ते नादी आमच्या घरा पावली नाजी तुम्ही कोणाक तरी फोन केला काय ना कोणाक तरी सांगा भाऊजी ए वहिनी वयतला ते वयतले ते म्हाका कशें कळ्ळें ते कितें सांगू ए वहिनी लग्न जाल्यार ती आंकवार आसा जाल्यार ते आणि ती नागी आगवार आसा तुमकां कोण सांगलें आता गेलो ए वहिनी तेणी मंगळसूत्र घालूंक नासली अवय बाई कितें पचकयता भाऊजी तुम्ही शी चला हांवूच कोणाक तरी फोन करता माझे बॅग ओ माझे भाऊजी हे कितें ते वहिनी ती नागी धांवणोवपाची स्प्रे नागी कोणाक मारून तो मारून ए वहिनी नाका ए नाका वहिनी आमची वहिनी पिसावली राज आमच्या घरात नागी राहिला चल चल धावडे तिकडे नागी रे नागी रे नागी रे सुटला नाही काय रे हा ना नागी मी झालंय ना अरे राज तू येतो म्हणतो आणि तुला ती नागी फिरवून धावून जायना चल ते धावडे तिकडे अगं नागिन मेल्या साईज पण आहे ना ती खयच्यानी एकाने पुस्तक करता ती किती साईज पाहिजे ए राज, ए गेले ते गेले ते म्हणजे कोण अरे लग्न जाल्यार ती आंकवार आसा जाल्यार ते शी वो दोनच्या भाऊजी हेच पचकयता तू तरी मला सांगतो राव हा कोणाक तरी पळयता राव आता ह्या टायमार आनी कोण तरी पळयता राव पळयता ह्या टायमार कोण दिसता नाक्यार जाल्यार पळयता ओय ओ भैया ओय भैया भैया थोड़ा इधर आओ ना ओ भैया आओ भैया भैया आओ भैया आओ ना आओ भैया वो हमारे घर में ना सौरभ घुसा है वो बुरखा में गया है उसको थोड़ा बाहर निकालेगा नहीं निकालेगा अजय बाई किती विचारले तो नहीं निकालेगा मुझा ए तू म्हाका घाटी समजलो रे हांव कितें घाटी अरे तू एका गोंयकाराकडे हिंदी मारता इथून माझी चूक ना रे बाबा हांगा मरे गोंयान सगळ्यान पयलीं कोण ए भाई इधर आना म्हणचे पडटा तो जर मागीर कोंकणी उलयलो न्हू जाल्यार कळटा तो गोंयकार न्हू हितून म्हाजी चूक ना पूण एक धरता मारती नागीन आता कसो उलयलो हा आता कसो सांग खंयच्या बुरकार आसा ती नागी हा अरे म्हणजे खंय आसा तो बुराक हा कितें करता ही नागिणी बुरकाच्यान भायर काडटली आणि एकाच बुरकाच्यान कोण भायर काडटली पकडा मारता माझी पकडा मारता अरे तुका काय खबर ना
हांव असो बुरखाना घालतालो आणि अश्यो कुल्ल्यो भायर काडटालो. अयो मागीर ती चावा नासली. शे, मेल्ल्यो कुल्ल्यो त्यो कशें अरे घालतालो? हो धरतलो मरे नागिणी. हे, धरतलो मरे बा. धरता हांव सारके कुल्ल्यो धरता, हा नागिणी धरता. बरें धर. ओय लुची, असो विश्राम करून कित्याक उबो रावला? कोणत्या सोरोप घुसास मरे उशीत कर. पळय हांव कशें नागिण धरता ती पळय. हा? सोरोप भायर यो. या आणि जाणं गड्ड्यानी घे. सोरोप भायर यो. या शहराने ती दियो. सोरोप भायर यो. या आणि एका गुस्सा कर. पकाना मारता, माझी पकाना मारता. हा, कानपाटार मारतलो मरे, फक्त कर्नाटकात पळयतलो. हा, धरता पळय. धरून पळयता मरे भाव. धरता म्हणजे धर. सारकोच धरता. धर. हा, तुमका काय खबर ना. साप बी म्हाका एक काय? सांगा, तुमचे कडेन साप बी आसा? साप सांगा सगळं घेऊन यो. साथ घे. आगो थंय नागिण आसा. आवय ती कच्चा त्याला जाले. घेऊन येता. हे राज पाऊस पडतात पडली जी वाय पण सुरू झाली. ए भाऊ. आऊ ए वो आऊ म्हाका घासली काडचो ना मरे. कित्याक तुवें केन्ना धरूंक ना सोरो. ना तशें हांवें कुल्ल्यो खूब धरल्या रे. मागीर पण ते कुल्ल्यांक फाटल्यान धरली काय ना ती घासली काडपाक पावना रे. यो सोरोप मरे, तूं खंयच्यानूय बँड जाता मरे. असो बँड जावन म्हाका फुस्सो बी केलो जाल्यार म्हाजी नदर बेश्टी गेली ना. हा? टेन्शन घेऊ नका साप. हे राज, हे घे साग. घे सारखी राखी. वा. सारखी धरा. भाऊ हा? नागिण हे सारखी का. अरे तुका काय खबर ना, ती नागिण भयंकर हुशार आसा. तिका दिसतले की हांव फाटल्या वाटेन तिका धरपाक वयतलो म्हणून, पण हांव तिका ह्या वाटेन धरूंक वयतलो. अय तू आरती चल नाल्यार परती चल. येताना सामकी या. ओय भाऊ धरलो 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 आऊ धरलो. ए राज सोरप बिरप काय ना गेली ती. गेली ती ए गेली अशी कशी गेली ती? किती हळदी कुंकमा गेली रे. हा कपलाक लायले, पोटी पडली, वायन घेतली आणि गेली. धरली आयन धरली. धरली धरली काय ना ती बेस्टीच ती. पळ पळ पळ. ए नका 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 भाऊ भाऊ असो थँक्यू देव बरें करू. चल तू देव बरें करू. देव बरें करू. बेश्टेच देव बरें करू. अरे उदोच्यान घाम गळयलो मरे. हा म्हाका म्हज्या कश्टाचें फळ मेळपाक नाका. आता एका कष्टाच्या फळांनी खंयच्यान हाडून ए राज त्याका नाल दी आणि त्याची ओटी जोड. अरे राज ताका पैसे दी. पैसे रा 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 या मेल्या 500 रुपयाची नोटी काढल्याने 20 रुपया दिल्यो. जा रातचे बसपाचे बंदोबस्त झाले. बरे रे घाटया.
हा सुशेग दिसलो रे बाबा. गेली एकदाची आजी. भविष्य 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 होय कोण तू? हाव भविष्यकार मागीर हांगाची गू खावपाक गेला वच मरे तोंड घेवन. मूर्खा हांव तुझें भविष्य सांगपाक येयला. तुझें भविष्य संकटान सापडला. माझे भविष्य संकटात सापडला. माझे भविष्य संकटात सापडपाक ती कितें फेरी बोट तुका माझेर विश्वास ना? ना. बाबाची पकड. होय तशें जाल्यार तुका म्हजो पोपटच सांगतलो. तुझो पोपट होय आसो न्हिदला तो तेका आनी बेश्टो कित्याक उठयतना काय न्हिदोनी तेका आनी न्हिदोनी पळय म्हजो पोपट. हो पोपट हो हालायना मरे. तो तसो आलतलो. मागीर कसो हलतलो? तेका हातीन धरून हलवता मागता. कुठचो पोपट कुठो? हो प्लास्टिकचो पोपट मरे प्लास्टिकचो. पोरा पोरा कितें? सांग हो प्लास्टिकचो पोपट कितें सांगतलो सांग. तो सगळे सांगता. भूत भविष्य वर्तमान सगळे सांगता. हय तशें जाल्यार तेका म्हाज्या बद्दल कितें जाणा तें विचार. तो तसो सांगता ना. तेका कितें तरी दिवचें पडटा. कितें तरी दिवचें पडटा. आतां हेका मेल्या गाडी पेर खंयच्यान हाडूं गा हांव? तो पेर खायना. कित्याक? तो नॉनव्हेज. म्हणजे तो चिकन मटन नुस्तें सगळे खाता. कोण पोपट? हांव खाता. आणि पोपट पोपट माती खाता. शी. हय पोपट मोव खाता रे. हांव खाता जाल्यार पेर कोण खातलो तर? पेर तूं खा. जाय जाल्यार धुवन खा. आमचे रावप विचित्र आणि खावप विचित्र. आणि मेल्या तुजो पोपटूय विचित्र. मुखार 101 रुपया दोन. मागीर तो सगळे वखता. कितें वखता वखदा? जाल्यार सद्दां गिळटा. हा घे येल्लो गेल्लो पयशे घे. पोपटा आमचे फाल्याचे बसपाचे काम जाले. आता तू यो भितर आणि फडफडोन मोर. भविष्य भविष्य भविष्य. पोरा कितें? पोरा हा तुका शेण लागला. शेण लागला? खंय भाडाचो नाल्लो बरी आणि शेण खंयचे लागले रे? शनी लागला शनी. शनी मंगळ तुझ्या ग्रहान घुसला. घरान घुसला? जय शनी आणि मंगळ वांगडा असता थंय 7:30 सुरू येता. म्हणजे तुझे लग्न झाला. हय तू खुश असा. आयतर तुझी बायल कशी दिसता. माझी बाय मरे. माझी बाय तू कितें तेका मातसो सोयरीगत करपा येयला? हांव विचारला ते खरे खरे जाप दी. बरें विचार. तू खुश असा. हय तुका तुझ्या बायलेचेर कितको विश्वास असा. तुका तुझ्या पोपटाचेर ना तितलो. तुझ्या घरात तुका सोडून दुसरो दादलो मनीस कोण असा. आसा कोण. तू. हांव न्हू रे. तू दादलो न्हू. हांव दादलो न्हू रे. मागीर म्हाका सोडून आनी कोण असा. आसा माझो इश्ट चंदू. भविष्य 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 भविष्य. कितें जालें रे? हय भविष्य भविष्य भविष्य. तुझे राहू केतू बसला. हेजे आतां कांसुलान मारतलो. आत्तां मरे तूं शनी आनी मंगळ सांगतालो. आतां रावण केतू खंयच्यान येयलो? अरे राहू केतू तुझेर बसला आणि शनी आणि मंगळ तुझ्या ग्रहान घुसला. दारान घुसला नालायक खंय बसला? अरे मेल्या ते तुझेर बसान जाल्यार तुझो शेणाचो तापो आसलो. खुर्च्या. त्याची नजर सध्या तुझ्या बायलेचेर असा. म्हणजे तुझ्या इष्टाची आणि तुझ्या बायलेचे संबंध सध्या वाढला. पोपटा तुका आतां एकूच सांगता. ह्या फुडें माझ्या बायल्या आणि इश्टा बद्दल कितें उलयशी तुका आनी तुज्या पोपटा असो मूग दितलो मरे आनी दारा भायर मारतलो. चल वच तू माझो भविष्य. पोपट केन्नाच खोटी सांगिना. तो सांगता ते खरे जातात आणि ते तुझ्या जीवनात घडटलेच.
ते कच्चा त्यांना पळताले सध्या तू चढून लावला म्हणलो वळला पैसा वैता. पैसा पण जे सांगलं ते घडतले आणि ती तुझी बाय त्या खापऱ्यांना वळण वैतले अरे वैता त्यांना पैसा रे वळलं हो भविष्यकाळ एका स्वतःच्या भविष्य खबर ना आणि मी माझ्या भविष्य सांगता घ्यायला हे राज, I'm very happy today. हे बघा का, भाऊजी कोणाचा? हे बरे मग तुझे घरान घुसतात भाऊजी 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 भाऊजीला काही नाते सुद्धा विचाराव ना ओके, सॉरी बाबा. राज, तू जेवलं? हय बरं, आता तरी सांग, कोणाचा भाऊजी? मग काम सोदपाक गेला केन्ना येतलो? त्यांना काही नसो झाला वैताशी झाला पिढा घासल्या कित्याक? आसूं दी न्हू तेंकां हांगा. आसूं दी. न्हू रावता तितले दीस. अगं तूच सांगताले ना गो तो जर ह्या घरात राहत जाल्यार हांव रावचें ना म्हणून हय, तेन्ना एक विचार आसलो. भायल्यान येता तो घाटी म्हणून. हय तो घाटा वयल्यान येता तो घाटी ना, आता भाऊजी वयल्यान पटले की त्या घाटयामध्ये एक बरो मनीस आसता म्हणून. म्हाकाय पटले कित्याक? तू कितें म्हणून सोदता तें म्हाका पटलें म्हटल्यार म्हणजे तुका चंदू आता आवडपाक लागला तर हय, एक बरो मनीस म्हणून. आणि म्हाका कुस्ता लागला ना गो कुस्तूय द्याची येयला तेन्नाच्यान भाऊजी 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 आमकां कुस्ता लागला कुस्ता राज, राज, हे कितें उलयता तूं? कितें उलयता कितें येयल्याच्यान भाऊजी भाऊजी तो मुखारा जेवला काय ना विचार ना ओके बाबा, I'm sorry. Okay, stop everything now. आताच्यान हांव फक्त तुझे आणि तुझेच. म्हाका सांग कितले दीस जाले आमी अशे हातान हात धरल्या कितले दीस जाले अशे आमी नदरेक नदर मेळयल्या कितले दीस जाले आमी वांगडा बसून उलयल्या आणि कितके दीस जाले हांव तुमच्या गावात काम सोदता कामूच मेळना. भाऊजी, तुम्ही आले? हय कोणाच सांगितलं उगत? तिथं उगत कित्याक लागलं? कोणी काम सोदपाक गेल्ली म्हणून उशीर जाली. हय आणि चलून येयली न्हू आणि उशीर जाली. बसून येवपाचो न्हू तुम्ही दमले आसतले. हांव तुमकां च्या करून हाडू? हय हय वहिनी. पण भाऊजी, तुम्ही चलत कशेल्यान येयले? ए वहिनी ते तळ्याकडे बशीन देवली आणि दोन्ही चलन आली. भाऊजी, हांवें आधीच सांगलेलें म्हाका असली फकाणां अजिबात चलना म्हणून. ते वहिनी हांवेन फकाणां केल्ली तर तुम्ही हासपाक जाय म्हणून. हांव कित्याक आसूं? ते वहिनी तुम्ही अशी मात्तूय बरी दिसना तुम्ही हासताना न्हू सुंदर दिसता. सारखी अशी सुंदर दिसता तुम्ही वहिनी. शी, भाऊजी तुम्ही आले म्हणून बसा पळया त्याच्यावरती. हे भाऊजी, हांव कितें म्हाका तुमकां कितलें सांगपाचें आसलेलें. कितें जालें? को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के ये गाना बजेगा. अरे वा, भाऊजी हे कितें चल्ला? ए वहिनी काय ना हा? मुरगळटा आणि कळना म्हणून सांगता. ते वहिनी कुछ होता है बारीक बारीक. वा, भाऊजी तुम्ही मोबाईल म्हणले काय ए केले? वहिनी ना ए, खरं सांगा कोणते झाली? ए वहिनी तुम्ही वळखता तेका. हांव वळखता? हो ती येयल्ली ती दिसा पैसे दिवपाक. ते सेल्स गर्ल. गुड. भाऊजी तुम्ही म्हणून बरं सुपेरुस्त बसत.
पण भाऊजी म्हाका एक सांगा तुमची मोगाची ट्रेन खंय पावल्या ए वहिनी आमची मोगाची ट्रेन थंयच आसा कुठल्या ते माझ्या अशें फुडल्यान येयले जाल्यार माझी उतरां सुटाना सुटनात कशी काय वय भाऊजी आयज ना फाल्यां सांगच्याच पडटले सांगा आणि सोडा सुगा ए वहिनी म्हाका तेका सोडपाचें ना अरे अशें न्हू भाऊजी सोडा म्हणल्यार सोडा न्हय हा. तेका मनातली गजाल सांगा सांगा म्हणटा समजया हा तेच तर जायना वहिनी ते माझ्या अशें फुडल्यान येयले जाल्यार भाऊजी कडकडो सुट्टा वहिनी वा वा भाऊजी हेकाच तर म्हणटा खरं मग वहिनी बरें म्हाका एक सांगा तुमका चेडवाक इम्प्रेस करपाक कितें कळटा ए वहिनी म्हाका ती लुंगी डॅन्स करता शी अशें पटकयतले ए वहिनी ना हा हांव शिकयता तुमकां हय. कळ्ळें चेडवां न्हू सेंटिमेंटल आसतात हय. तांकां बरे भशेन पटोवन दिवचें लागता की तुमी ताचेर कितलो मोग करता हो ओके हांव शिकयता पयलीं तुमी अशें समजा की हांव तें चेडूं म्हणून जाल्यार हय. हातीन हात धरा आतां म्हाका पळया म्हजे दोळ्यान दोळे घालून पळया आनी सांगा पळोवया तुमकां कितें दिसता तें ए वहिनी तुमचो एक दोळो तिरसा आसा अशें सांगता मग ताका ना वहिनी आतां हांव शिकयता न्हू सारकें करात हय हय अशा हातीन हात धरा आणि दोळ्यान दोळे घालून पळोवपाचे आणि आय लव्ह यू म्हणा सोपें सोपें ए वहिनी हे जमचें ना ओके हांव शिकयता हांव म्हणटा मागीर तुमी म्हणा ओके आय लव्ह आय लव्ह यू वय वहिनी आय लव्ह यू वहिनी आय लव्ह यू झालं काय ना म्हाका एक सांगा भाऊजी तुमकां आनीक कितें कळटा ए वहिनी आनी म्हटल्यार ती लुंगी डॅन्सूच कळटा पुरो पुरो नाका आनी तुमचो लुंगी डान्स पुरो साहेबा म्हाका एक सांगा तुमी एक काम करा तुमी त्या चेडवाक फोन करा आनी हांगाच आपयात न्ही सगळे कितें तें हांगाच उलोवया हय वहिनी चला फोन लाय फोन लाय ए वहिनी फोन ना माझ्याकडे माझ्या कडेन आसा भाऊजी पण तुमच्या कडेन तेंचो नंबर आसा न्हू वहिनी हांव चलयांचे नंबर केन्नाच विसरिना तोंडपाट आसा म्हाका व्हेरी गुड सांगा नंबर सांगा 9370457663 लागलो भाऊजी लागलो हॅलो हांव चंदू कितें करता भिकणा खाती चाव पिती भाऊजी ए वहिनी हांव म्हाज्या गर्लफ्रेंडा कडेन उलयता पूण कितें पत्कयता ए कितें पचकयता ती आमची वहिनी पचकेली ए म्हाका तुका कितें सांगपाक जाय आत्ता आमच्या घरा येता न्हू आ भाऊजी कितें जालें भाऊजी ते वहिनी ती येता कसले खेकडेले भाऊजी म्हाका भाऊजी बरें ते येता न्हू चला आमी तयारीक लागया लागया एक मिनिट पयलीं हो गेटअप चेंज करपाक जाय ए वहिनी आमच्याकडे कपडे ना आम्ही अशी भाऊजी म्हाका कित्याक भियेला आतांच न्हू रातचे कपडे तेचे घाला हय फिट्टेच हांव म्हाका तुमकां दिता खंयचे परफेक्ट जमता ते पळोवया हय, हय. चला या या तुझीच वाट पळयतलें हांव या हय ना तशें काय खबर नासली तें सोडा तुमी कितें घेतलें सांगा पळोवया च्या कॉफी थंड कितें हाडूं ना हांव च्या पिना तें ना आसा तुमी बसत न्ही हांव आसयता तेका भाऊजी
अरे वा, आज बरं दिसतात तुम्ही. अयो बरीच ता ती वहिनी सांगली म्हणून. तुम्ही कशी असा? एकदम बट. तुम्ही कसे असा? ती बरी ना. किती झालंय? किरे जातं तीच कळा ना. मग डॉक्टरांना दाखवलंय काय ना? डॉक्टराकडे त्याची उपाय ना. कोणाकडे असं तुमच्याकडे. होय ते सांगपा तर तुमका हांगा आपयली. तुमची उत्तर किती असलेली ती म्हाका खबर ना, पण हा तुमका आवडटी न्ही. हो, कसला प्रश्न झाला? सांगा नी. मला खबर ना. पण म्हाका खबर असते. त्या खातीर तर तुम्ही माझ्या एका उत्तरात हांगा लावून राहिले. तुम्ही माझ्याकडे लग्न जाती. सॉरी, तुम्ही दुसरी चली पळल्यात. अयो कित्याक हा तुमका आवडा ना. तशें न्ही, पण हांव तुमच्या वांगडा लग्न जावपाक शकना. आनी कित्याक तें हांव तुमकां सांगपाक शकना. अयो प्रत्येक प्रश्नात एक जाप असते आणि तुमची जाप हजारो प्रश्न निर्माण करते. केन्ना केन्ना मनशाचें आयुष्य इतकें अशें केन्ना मनशाचें आयुष्य एक प्रश्नचिन्ह जावन वता आनी तेंची जाप सोदता सोदता आमी इतकी घुसपडटा की आमकां आमच्या जापूत एक प्रश्नचिन्ह कशें दिसता. अय्यो अशी उतरांनी खेळू नका माझ्या वांगडा. हांव तुमच्या शिवाय जगू शकना. तुमचो स्वभाव इतलो बरो की तुमकां खंयचीय चली हय म्हणटली. पण तुम्ही ना कित्याक म्हणते? कारण म्हजें नशीब फुटकें आनी फुटक्या नशिबाचे कोणाकडेन संसार करपाक फावना. अय्यो हांव तुमचे खरोच मोग करते आणि खूप मोग करते. पण हांव जाणा तुम्ही म्हजेर मोग करती म्हणून. पूण ना कित्याक म्हणते तें हांव तुमकां सांगपाक शकना. तुम्ही म्हाका आयकुपाक जा. मागीर आयकात तर. म्हाका ब्रेन ट्युमर आसा. अशें तशें हांव आनी 2-3 वर्सां जगतलें. हें आयकून तुमकां म्हजेर दया आयली न्ही. त्या बेब्याकूय अशीच म्हजेर दया आयिल्ली म्हणून ताणें 2 लाख रुपया म्हज्या ऑपरेशना खातीर दिल्ले. पूण कांयच फायदो जालो ना. म्हाका आनीक तुमची दया नाका. भाऊजी किती झालं भाऊजी? काय सांगू नका हवे ऐकलं सगळे भाऊजी. धीर सोडू नका भाऊजी. आज तुमच्या वांगडा कसा हे किती चाललं? तू येलो म्हणजे माझ्या घरा येवपाक आता म्हाका तुझ्याकडल्यान परमिशन घेवचें पडटलें. म्हाका तशें म्हणपाचें नासलें. तुका कितें म्हणपाचें आतां म्हाका बेस्ट बरें खबर आहा. हे राज कितें? You just shut up, मारतलो धरून. तू पिऊन आला? हय, हा पिऊन आयला. हा माझ्या पैशांनी पिऊन आयला. तुझ्या बापाचे पैसे न्हू. राज कितें उलयता तुवें? कसली नाटकां ही? नाटकां हांव करता नाटकां. अरे तुम्ही दोघे प्रोफेशनल एक्टर मरे, प्रोफेशनल. तुमचे कितें चल्ला तेजो म्हाका पत्तो कळोंक दिवना मरे, पत्तो. आनी हांव नाटकां करता. हांव राज कितें उलयता तुवें? ल्हानपणाची इश्ट आमी एका ताटान जेली ते सुद्दां तूं विसरली. एका ताटान जेले. ज्या ताटान जेले त्या ताटान तुका हात धुवपाची संवय आसा म्हणून म्हाका खबर नासली. राज, हे कितें उलयताय तू? जावं एक करून गेट लॉक. चड उलयची जाल्यार वा 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 आता ह्या तुम्ही माझी उल्लंघन न्हू. सॉरी तुमचीच वाट पळयतालो. द्रौपदीचे वस्त्र हरण चालू हा आणि शकुनी ना जाल्यार कशें जातले? ए मायंड युअर लँग्वेज.
चली ते माझे चली चली जाल्यार कितें करता घेवन वच करा राज, तू माझ्या पप्पाकडे कसली लँग्वेज उडवपाची? पप्पा पप्पा आसतलो तुजो म्हाजो न्हू ह्या मनशाक हो बेस बरो वळखता एका जर एखादो चान्स मेळत न्हू हो म्हाका मारून उडोवपाक सुद्दां फाटीं सरचो ना कळ्ळें ए यू ओल्ड मॅन गेट लॉस्ट नाल्यार मारतो खोड आनी उडयतलो हेच जातले मग तुका ह्या मनशा खातीर तूं तुजें घरदार आवय आपूय सगळें सोडून गेले हय आरे हांगा कितें चालू आहा रामदेव बाबाचें प्रवचन संडे कुपंग चालू आहा रे चड उलयशी न्हू एकूच मारतलो मरे आनी सोमतो भाय पप्पा सर पप्पा सर राज किती चाललंय अरे एका जाणत्या माणसाकडे कशी उलोवपाची ते सुद्धा तू विसरली आमी सोम ना अरे आमच्या वावरून आपण किती शिकवण दिली आमका ते सुद्धा सगळे विसरली तू आमी सोम ना विसरलो तर तू राज किती उलयता तुवें लहानपणाचे इश्ट आम्ही वांगडा खेळी वांगडा वाढली हे माझे ते तुझे केन्नाच केली ना अरे प्रत्येक तुझ्या संकटात हातल्या फाटल्यान उभी राहिली ते सुद्धा तू राज विसरली तुझे माझे ते तुझे माझे ते तुझे म्हणजे माझी बाय ती तुझी बाय किती उलयता तू हे अरे सीतेसारख्या वहिनीचे तू असलो आरोप घालता अरे रामात समज लक्ष्मणाचे असलो आरोप घातलेली जाल्यार रामायण न्हू महाभारत जाता आम्ही महाभारत भाऊजी, तुम्ही कित्याक सदमयता तेका? कदाचित माझ्यात कितें तरी चुकलं आसतलें. तेजें कांयच चुकूंक ना. कारण हांव एक बाल मनीस आनी ह्या समाजात फक्त बाल मनशाकूच आपली परीक्षा दिवची लागता. सीतेसारख्या पवित्र मातेक सुद्धा श्रीराम वळखू शकले ना जाल्यार हा तर कितें साधारण मनीस. म्हणजे मान्य करता तर तू की तुझे आणि ह्याचे आगायला पिओकात पण म्हटले का लागले तुका लागले तुका राज एकाच बरोबर म्हणटा राज you finished राज you are finished भाऊजी, भाऊजी काय असं केलं? वहिनी तुम्ही काय घेऊ नका हाव सजमेचा राजा. वहिनी 10 दिवस झाले तुम्ही काय सांगना राज येतलो आम्ही कलंगूट पोलीस स्टेशनात त्याची कंप्लेंट केल्या पोलीस सोडून हाडटले त्याका तुम्ही किती तरी खाऊन घ्यात ना वहिनी. ना भाऊजी, मला काहीच नका. जोपर्यंत राज येईना मला काहीच नका भाऊजी, मला काहीच नका. कोण तुम्ही? राज 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 तू खरंच राज तू खरंच राहिलेली. कसं मला सोडून मिळालं राज? तुका कशाने आपल्या बायले सोडून इथे दिस राहून झाले? कशा राहून झाले तुका इथे दिस? तेच तर झाले ना इतले दीस चितले खंय तरी वैकुलान रावतलो म्हणून 10 दीस सोरो पियलो म्हाका सोऱ्यान सोपयलो म्हाका सारको सोपयलो चितले खंय तरी वैकुलान जीव दितलो
एका पुलार जीव दिवपाक गेलो थंय सायडीक एक चली बसलेली ताका हडकुपाक गेलो ते म्हणपा लागले हांव एक चल्याचेर मोग करताले पण हांव तेज्या वांगडा लग्न जावंक पावलें ना इतले उलयता उलयतात थंय पुलिसांची गाडी येयली तांच्यांनी आमकां म्हटलें अरे मोग करतात जाल्यार लग्न जावचें पडटलें तेन्नाच म्हाज्या काळजाक एक धक्को बसलो की जे चेडू आनी चेडो उलयता तो सदांच मोग नासता काही लोक काही मैत्री असता काही भाव भयणाची नाती असता आणि काही वैरी भाऊजीची नाती असता चुकला राज तुका तुझी चूक कळली इतलेच पुरो परत केन्ना म्हाका सोडून वयचो ना न्हू वयतलो पूण एकदाच तशें उलयना चंदू तू खवयता सॉरी माझी चूक झाली चंदू ना हांव वयता म्हाज्या गांवांत हो संवसार हो बायलांचो आणि तिसऱ्या शाळा मनशान तेंच्या मदीं येवप न्हू आणि येयलो सुद्धा जाल्यार एक सोयऱ्या सारको येवपाचो आणि सोयऱ्या सारकी वचपाची भाऊजी अशें उलोव नाकात राजान आपली चूक मान्य केल्या भाऊजी अशें उलोव नाकात आमकां सोडून वचो नाका वहिनी ना तुमच्या शहराच्या गती वांगडा म्हाका धावप शक्य ना माझ्या गावात माझे शेत आसा आणि शेत पळोवपाक कोणूच ना हांव हांगा आणि थंय बरें जायना वहिनी हांव वयता भाऊजी तशें जाल्यार आमी तुका आडोवची ना पूण एकटेक वचोंक दिवची ना कित्याक तुमी म्हाज्या वांगडा लग्न जातले भाऊजी कितें जालें तो वहिनी ते कुचकुच होताय बारीक बारीक बरें आसा चालू आसूं रे अवय किरण अवय सच्च जालें आणि म्हाका पक्क झाले थँक्यू